विरोधी पक्षाचो आणि काँग्रेसीच्या विधिमंडळ गटाच्या अध्यक्षाचो आवाज कोणूच बंद करपाक शकना अशें मायकलान काँग्रेसीच्या विधिमंडळ गटाचे बसके उपरांत सांगला। लोकांक भेसटोवपी प्रस्न मांडपाचो सल्लो विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन काँग्रेस आमदाराक दिला। काँग्रेसीच्या नव्या आमदाराक एक दिसाच्या प्रशिक्षणा खातीर येवपाचे आपोवणे मायकलान दिला। मायनिंगेचो विशय नोकऱ्यांचे विशया वयल्यान सरकाराक धारेर धरपाचो प्लॅन काँग्रेसीन केला। 11तले काँग्रेसीचे 10 आमदार बसकेत आयिल्ले। आवाज कोणाचो बंद जायना। इट इज गव्हर्नमेंट इज ऑलवेज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटा आमी। जे क्वेश्चनां गेले फावटी विचारलेली ती गव्हर्नमेंट आन्सर करूंक पावंक ना वा ती येवंकूच ना कोविडा खातीर ती आमी पळयता। सो वी वील आस्क क्वेश्चन दॅट इज आवर रायट। That is why we are elected in the legislative assembly. It is our right. We will ask question on behalf of the people of Goa, behalf of the people of the constituency. So हे स्पष्टपणे क्लियर करपा खातीर आनी आमदाराक कॉन्फिडन्स दिवपा खातीर आयज तांकां आपयल्लें की आमदाराचो जी प्रिविलेज आहा ती क्वेश्चन विचारपाची आनी एसेंब्लीन येवन आपले प्रश्न मांडपाचे ते तांकां सांगलां तुमी भियेनासतना हे क्वेश्चन करपाक जाय। खंयच्याच मिनिस्टराक चीफ मिनिस्टर कोणूय असो फुडल्यान तुजे भिवप ना। यू हॅव टू आस्क युअर क्वेश्चन डायरेक्टली अँड टेक अ रिप्लाय अँड दे आर ड्युटी बाउंड टू रिप्लाय।